Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. Demand number 76. Speaker, sir, 23rd October 2023, आमचा पॉवर मिनिस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो आनी ते फावंडेशन स्टोन दवरपाक 33 kV फ्रॉम कुंकोली सबस्टेशन टू वेलनी सबस्टेशन. आनी तेन्ना उलयता आसतना एक एश्युरन्स दिले आमकां आनी आमचे सगळे लोक थिंगा आहलो तेंगा 2023 क्रिसमस जाता म्हळ्यार पोत्ते येतलो आनी हांव तुका क्रिसमस गिफ्ट दिता म्हूण हें सगळ्या उजेर सांगिल्लें. स्पीकर सर, क्रिसमस येयलो क्रिसमस गेलो मिनिस्टर येवंक ना, पूण आमकां गिफ्ट मेळ्ळो कंटिन्युअस पावर इंटरप्शन, फ्लक्च्युएशन, लोकांक टीव्ही वयताय, कोण फ्रीज वयताय आनी हे फकत पावसां उरली ना. हे पावसा आख्खे पावस आसूं पावस ना, हे आमचे 8 पंचायत आहाय कंटिन्युअस पावर फेलियर जाता, कंटिन्युअस पावर फेलियर. फाटीं हांव लास्ट संडे ग्रामसभा गेल्लो चिंचणी, ग्रामसभा चलता आसतना मेजलाय 6 पाटी लायट गेल्या आनी म्हाका वॉट्सॅपाचेर टायम टेबल करून धाडटाय, केन्ना येता केन्ना वयता, केन्ना येता केन्ना वयता दिसाचो. जायत पाटी वॉट्सॅपाचेर डिस्कशन जाता, स्क्रीनशॉट घालून येयीकूय धाडलें कितल्यो गाडयो मारतात ते. म्हाकाय गाडयो मारताय, तुगे नंबरूय घेता ते तुका उलयताय म्हणून पंचायता सरपंच सगळ्या हॅरेसमेंट जाता. हें कंटिन्युअस चलता वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, पावर एक प्रॉब्लम जाता तें जाता. आमकां ऑफिसरा सायडीन किंवा इंजिनियर सायडीन पासून आमकां प्रॉब्लम जालो, इनजस्टीस जाता. जायत पाटी आमचे हे चेंज जायत फाटल्या म्हाका दिसता आमचे हांव येयल्या 3 पाटी जाल्या. लास्ट चेंज जाल्ले ते जेन्ना आमचो MLA दिगंबर आनी एलेक्स सिक्वेर काँग्रेसान BJP तेन्ना आमचे येई पासून ते घेवन गेले. तेजे फाटल्यान जे ट्रान्सफर जाताय आनी कोण जावपा जाय ते जायना. हें हांवें लास्ट टायम पासून उलयल्लें 2 JEचे, चिंचिनी आनी सांजे दियारे. आयज जे 10 वर्स थिंगा आहाय, आयज ते काम करून लोक बेजार आहा. लास्ट ग्रामसभा चिंचिणी तेमी रेजोल्युशन पासून गेले लोकांक जात तितले ताका ट्रान्सफर कर म्हणून. हे फाटीं हांवें उलयल्लो. आतां दुसरे सुवातेर सांजे दियारे आरेला खंय JE आहा. आतां तो JE तेगे काम फकत तें कसो तो चुकयना. थिंगा क्रॅशर आहाय तांकां पावर मेळपाकूच जाय. तेंकां प्रॉब्लम जाल्यार फर्स्ट सर्वीस तांकां, पूण लोकांक जाय जाल्यार तांकां पावर मेळना, तेंची काम जायनात. आनी सदां सांगता तो, सदां सांगता आपल्याक गेलो MLA निलेश काब्राल आहा, आपल्याक कोण हात लावपा ना. सांजे दियारेल एक JE आहा, तो सदां तुका यूज करता. हांवें पयलें सांगलोलें धीरज प्रभुदेसाय म्हूण. तो लोकांक इतलें सांगता, निलेश बाबा तो आपूण खंय ट्रान्सफर जावं मातलें कांयच करूंक जावना. सो एटलिस्ट 5 to 10% आज प्रॉब्लम जाता. हांव मागता हे दोनूय JE जाता तितलें तांकां ट्रान्सफर कर. एटलिस्ट 5 to 10% थिंगा प्रॉब्लम सॉल्व जातलें. स्पीकर सर, तें काम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जालां म्हाका कांयच सांगपाक मेळना. म्हाका दिसना सांगपाचें कितें आहा. एक काम जालां जे तूं फावंडेशन स्टोन दवरला तो सामकें फास्ट जालां 33 kV फ्रॉम कुंकोळी टू वेल्ली. आनी तेंय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या वेल्ली लोकांक मोगान ते ONGC तेन्ना एनर्जी वीक आहलो तेका लागून तें फास्ट काम जालां, नाजाल्यार तेंय जावपा ना. स्पीकर सर, दुसरें काम एक सांगपाक मेळटालें म्हाका, जें वर्क ऑफ रेन्युवेशन आनी इम्प्रुवमेंट इन चिंचिनी ड्रामापूर तो लेटर ऑफ एवॉर्ड्स दिलो आहा 15 मार्च 2024 कॉन्ट्रॅक्टराक. त्या पासून आयज पासून काम स्टार्ट जालें ना. जी एक एटलिस्ट काम टेंडर जालां, तें वर्क ऑर्डर दिला ते तरी काम स्टार्ट जावपाक जाय ऑलरेडी. स्पीकर सर, 11 जुलय 2022 म्हणजे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एलिक्यू आहलें आनी तेन्ना डिस्कशनूय केल्लें तें 3A. ही सगळी प्रॉब्लम हांवें तेन्ना घायल्ली, तेन्ना सगळीं उलयल्लो ही प्रॉब्लम. आतां म्हाका मिनिस्टराक एश्युरन्स दिल्लें जी रेनोवेशन सांजे दियार चलता, अपग्रेडेशन ट्रान्सफॉर्मर जाता. आनी हांवें तें प्रपोजल केलो आमकां एक एडिशनल सबस्टेशन जाय म्हूण, प्रिफरेबली सालझारा. मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें जरी तो थिंगा इम्प्रुवमेंट जायना जाल्यार आपूण दिता म्हूण. स्पीकर सर, थिंगा ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन सगळें काम केलां तेमी, पूण आजून पासून थिंगा इम्प्रुवमेंट जायना. एक एडिशनल आमकां सालझारा एक सब स्टेशन जाय.
कित्याक तो पावर येता आमकां खांदे मेळटा तो फस्ट शेल्ड्यासून वेल्ली थिंगसून डिस्ट्रिब्यूट जाता. एटलिस्ट सालदार आयलो जाल्यार आमचो पोंडा ते सायडीन येता तो तरी कनेक्ट करून थिंगा डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाता. स्पिकर सर, जायत पाटी अंडरग्रावंडाचे आमी उलयले. आमचे इंजिनियर एस्टिमेट कोत्ताय 6 म्हयने हांकां इन्स्टॉल जाल्यार तो रिवायज जाता, बायफॉर्केट कोत्ताय परत एस्टिमेट जाता, रिफ्रेम जाता. 6 म्हयन्यान सेम आन्सर मेळटा. आतां लास्ट आतां विचारलें तेन्ना परत हांकोड एक केल्या, चिंचिळी वेल्ली तो एक केल्लो आहा, ड्रामा बसिल्ली आंबेली वासोलना आहा तो सेपरेट केल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता आयज म्हाका आन्सर क्वेश्चन 22/7/22 आतां ह्या एसेंब्ली म्हाका आन्सर मेळ्ळा तो. थोडी वर्क टेंडर जाल्ली आहाय. वर्क ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्झिस्टिंग 11 kV ओवरहेड नेटवर्क ऑफ 11 kV आसोलना फिडर एंड 11 kV कुंबियाबाट फिडर. थिंगा एस्टिमेट केला 30.85. इट इज अंडर स्क्रुटिनी एट डिविजनल लेवल म्हण. सेकंड एक estimate for the work of conversion of existing 11 kV overhead network of 11 kV Chichini feeder, 11 kV Dramapur. That's the estimate is 47.90. Toy under scrutiny at divisional level. And the ek work under estimation. Estimate for the work of conversion of 11 kV high tension overhead line Goa carbon feeder to underground network in the area of Sunset, the Aerial and Paroda. Speaker, so why estimates out there? हांव समजता स्पिकर म्हजे फकत आयज डिमांड आहा. पयलें हांव उलयल्लो हांव सेम उलयता. हे अंडरग्रावंड जें आतां टेंडर गेला आतां स्क्रुटिनी आहा म्हणजे एटलिस्ट लास्ट क्रिसमसा तूं पावलो न्हू. एटलिस्ट हे क्रिसमसा 2024 परत यो आमचें कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच फावंडेशन कर आनी ही काम आमची बेगीन स्टार्ट करची म्हणून हांव मागता. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.